देशात गोंय बेरोजगारीच्या 2 नंबराचेर आसा। मागीर उदरगतीची भाशणां ठोकपी भाजपाच्या सरकारान गोंयच्या तरणाट्याच्या रोजगारा खातीर केले तरी कितें असो प्रश्न तृणमूल काँग्रेसीचे फुडारी समील वळवयकार हाणें केला। गोंयांत वाडपी बेरोजगारी आड सोमारा तृणमूल काँग्रेसीन पणजे आझाद मैदानाचेर धरणे आंदोलन केलें। ह्या वेळार तृणमूल काँग्रेसीचे कार्यकर्ते तशेंच समाज वावुरपी मोठ्या प्रमाणात हाजीर आशिल्ले। डबल इंजिनाचे सरकार गोंयकार जाले बेकार। 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 फुडें हो खरो म्हणचे बर्निंग इश्यू जर म्हाका विचारीत जाल्यार तो म्हणजे अनएम्प्लॉयमेंट इश्यू। आमी पळयता की खुबशा जाणांनी सांगले की आज नॅशनल जी एवरेज आसा अनएम्प्लॉयमेंटाची ताचे पेक्षा गोंयांत डबल जाल्ली आसा। होच डबल सरकाराचो डबल इंजीन सरकाराचो इफेक्ट काय कितें, म्हणजे जो नॅशनल एवरेज जी आसा ताचे पेक्षा गोंयची अनएम्प्लॉयमेंट रेट आसा पळय ती डबल, म्हणजे हो डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ डबल इंजीन सरकार अशें तरी म्हाका दिसता। आमी वेगळे वेगळे इश्यू पळयले, टॅक्सीकारांचे इश्यू आसा, आज शॅक्स ओनरांचे इश्यू आसा, तेंचे बावड्यांचे वेगळे वेगळे इश्यू आसा। प्रत्येक जाण आपापल्या पांयार उबा रावपाक सुद्दां जो धडपड करता, जो प्रयत्न करता, ताका सरकार त्रास करता।